हेच पर काल जे भाशेन धुल्ल जालोलो पोल्युशन बोर्डान चोयला आसतले हेचेर आजून देखून एक्शन ना. हो आख्या वास्कोकारांनी हो धुल्लो हायलोला काल सान आयज देखून हायीताय. उणे उणे 2-3 दीस जाले हो धुल्ला हायीताय वास्कोकार. तशेंच आमचे पोनेवकार भावूय हे धुल्ला हायीताय. मागीर पोल्युशन बोर्डान म्हणपा जायना की हो धुल्ल जातो परमिसिबल आसतलें कित्याक हो धुल्लो गोवा पोल्युशन बोर्डान आमची मिडिया बान जेसो व्हिडिओ व्हायरल केला तेणी चोयला आनी हेजेर जात तितले बेगीन केस करून हो बंद केला. हांव सगळे वास्कोकारांचे दोय उक्ती करून दाखोवपा सोदतां जें पळय MPT आयज कितें हँडल करता ती आनी केसलो कार्गो जे भाशेन आमचे मिडिया भाव भोंवन हें जें पळय हाडटाय MPT जें पळय धटी कार्गो हाडटा ते आमचे मिडिया भाव सगळे भोंवन तुमकां लोकांक समोर तशेंच आमच्या आमदारांक सगल्यांचे मुखार हाडटाय. हांव तेंक काळजानसान देव बरें कर म्हणटा सगल्यांक जे पळय मिडिया भाव वास्कून वावुरताय तेंकां. कित्याक काय म्हणशी 3 दीस जाले ही जी बोट येयल्या बथ नंबर 11 आनी तेणें पळय असली माती आनी हो धुल्ला हाडून वास्कोकारांचेर घायलोलो आहा. हेजेर आयज 4थो दीस हेजेर आयज पासून गोवा पोल्युशन बोर्ड काल आमचे मिडिया बांनी सगल्यांनी हो व्हिडिओ व्हायरल केलो. हे चोवन पासून आजून देखून गोवा पोल्युशन बोर्डान हेजेर एक्शन घेयलो ना. आनी हांवें ते एक व्हिडिओचेर चोयलां बेश्टें उदक शें मारताय तेजेर. म्हाजे हेज्या नॉलेजी प्रमाणे पयलीं सद्या तें सगलें कवर्ड जावपा जाय आसलें. कवर्ड ना आनी बेश्टें उदक कितें पंपींग शें कोत्ताय. असली पंप तेणी उणे उणे 15 ते 20 बसोवपा जाय आसलें तो धुल्ल जात ते भाशेन. आनी तिसरी म्हणल्यार हो जो पळय कोण बथ नंबर 11 जो पळय कोण हो धटी कार्गो जो पळय हँडल कोत्ता तेजेर जात तितली बेगीन एक्शन जावपा जाय. कित्याक आयज आमी फिशरमॅन 100 मिटरांचेर सुमार आहाय तो धुल्ल जात थिंगसान डिस्टन्स 100 मिटर आहा. जाल्यार तेसोच आमचोय मागकारांचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो डिमांड आहा हो कार्गो MPTन असलो धट्टी कार्गो हाडची न्हू म्हूण. आनी तशेंच तेणी आनी प्लॅन चिंतलेलो आहा MPTन 3 बथ बांदपाचे आनी हेंकां हो गव्हर्मेंट सपोर्ट कोत्तेश दिसता म्हाका. आमचे असलें सपोर्ट करपा जावं तेणी फिशरमॅनाक. कित्याक हे जो पळय आयज तेणी असलो कार्गो हाडला फाल्यां हे 3 बथ बांदून सेम असलोच कार्गो हाडून वास्कोकारांक आनी सगल्या मुरमुगांवच्या लोकांक काबार करपाचें तेणी हो धटी कार्गो हाडून. जाल्यार आमी मागताय गोवा पोल्युशन बोर्डा कडेन जात तितली बेगीन हेजेर एक्शन घे आनी बोट हिंचे काड आनी धाडपा लावपाची. See, bauxite is a permitted activity as per the consent of rate, and bauxite is a very heavy ore. It is what you call like iron ore. The dust will not go more than 1 or 2 meter. It settles there only, and there is no issue of pollution. We are monitoring our ambient both places, and I instructed my people closely monitor it. If anything changes comes, we are ready to arrange for all mitigating measures for that. There is no issue. We are committed to control pollution.